त्या खातीर हांवें तांकांय कळयलें की आमकां खबर आसा की सी फेरर्स आसा मोठ्या प्रमाणात सालसेत आनी इतर भागातूय सी फेरर आसा किंवा बाकीच्याय हेजो आनी ते सगळे कन्सिडर करून आमी हेजेर नोडल ऑफिसर अपॉयंट करपाचो ठरयला आनी मिस्टर एंथोनी डिसोजा जो NRIन ऑलरेडी आसा जॉयंट सेक्रेटरी म्हणून काम करता ताका आमी नोडल ऑफिसर घातला कारण खंयचोच एखादो सुद्दां गोंयकार भाव हो आमचो थंयसरल्या इंडियन एम्बसीक जर कनेक्ट जायनासतना उरचो न्ही म्हणून गोंयकार जे हांगासर आसा ताका एड्रेस खबर आसा की तो ह्या शिपाचेर आसा ह्या कंट्रीन आसा जाल्यार तेणी एंथोनी कडेन कळोवचो आनी आमचो सेक्रेटरी फॉर द NRI वीच इज मिस्टर संजय कुमार ही वील कोऑर्डिनेट विथ हिम आनी ते कोऑर्डिनेट करतले जो जॉयंट सेक्रेटरी फॉर द एक्सटर्नल अफेर्स मिस्टर दामू रवी ही इज इन चार्ज फॉर द COVID-19 टीम ऑफ द फॉरेन रिटर्न्स जे जातले तो इनचार्ज आसा त्या खातीर संजय कुमार वील बी इन कोऑर्डिनेशन विथ द दामू रवी तो डेली बेसिसाचेर जे आमचे कडेन सपोज आतां कोणी गोंयकार भाव एखाद्या शिपाचेर आसा तेजी इन्फॉर्मेशन थंयच्यान मेळना किंवा थंयसरल्या आमच्या एम्बसीक कळना इंडियन एम्बसीक जाल्यार हांगासर जरी कळयलें आसत जाल्यार ही वील कोऑर्डिनेट विथ द दामू रवी आनी दामू रवी त्या इंडियन एम्बसी कडेन इन केस फॉरेन कंट्रीन आशिल्ल्या इंडियन एम्बसी कडेन सांगतलो की ह्या शिपाचेर अमके सी फेरर आसा सो टू कोऑर्डिनेट करून तांची डिटेल्स घेवची तांची चवकशी करची ते कशें आसा तांची कंडिशन्स कितें आसा हे करपा खातीर आमी ऑलरेडी जो संजय कुमार आनी एंथोनी वील बी डायरेक्ट नोडल ऑफिसर जेंका संपर्क करपाक जाय आसा तो NRI ऑफिसानूच आसतलो सो दे कॅन सेंड मेल दे कॅन कॉल हिम दे कॅन पर्सनली मीट हिम आनी एंथोनी हे सगळे कॉरस्पॉन्डन्स हे डे टू डे बेसिसचेर दिल्ली जॉयंट सेक्रेटरी फॉर ह्या स्पेशल टिमी खातीर अपॉयंट केला ताका धाडले वयतले.